गोंयान 40 आमदारांची व्यावसायिक भागीदारी विरोधात उरल्यात ते स्लिपिंग पार्टनर म्हणटा आपाचो एल्विस गोम्स। नाफ्ताच्या विशयावेल्यान आम आदमी पार्टीची सीबीआय कडेन कागाळ, हो विषय गांभीर्यान हाताळपा खातीर कोर्टांतय वचपाची आपाची तयारी। 5 डिसेंबराच्यान जातली 10व्या गॅल्फ महोत्सवाक सुरवात। नामनेचो लेखक हरीश त्रिवेदी आणि पत्रकार प्रिया रामाणीचे हस्तुकी जातले उक्तावण। व्हडा उमेदीन मनयलो सावय वेरेचो कालो, सुपारेच्यो माडयो हातात घेवन भाविकांनी केल्लो नाच थारले आकर्षण। येवकार, हांव सुशांत गावस, पळयात खबरो विस्तारान। नाफ्ताचो टँकर दोनापावलाच्या दर्यांत आडकून पडफा फाटल्यान कोणाचो हात आसात ताची चवकशी करात। आम आदमी पार्टीन सीबीआय कडेन कागाळ केल्या। हो विशय गांभीर्यान घेवचो हे खातीर कोर्टात वचपाची तयारी आपान चलयल्या। नुशी नलिनी ही नाफ्तान भरिल्ली बोट दोनापावलाच्या दर्यांत आडकून पडल्यार आतां म्हयनो जायत आयलो। बोटींतलो नाफ्ता तशेंच बोटीक भायर काडपाचें काम नॉर्वेचे एके कंपनीक दिल्लें, अशें मुख्यमंत्र्यान सप्तका पयलीं सांगलेलें। पूण अजून मेरेन कसलेंच काम सुरू जावंक ना। We have drafted a complaint to the CBI and we have submitted to the CBI. They have already received the complaint on the 26th of November, which we had put it. The next step, we want to protect the environment. We want the customs duty to be paid. This is two things which has to happen parallel, and this is not happening parallel. We still request the CBI to start the investigation. And based on this, at least the MPT, the government will realize that what is going wrong, because in this report we have mentioned various steps where they need to investigate into. Toripun Zoritori, the e-auction is going to happen and the cargo is going to be declared as contaminated cargo, and they are going to start the procedure of discharging, although the owner of the cargo has mentioned in the court that the cargo is clean product, it's a clean cargo. हे सांगले आसता कोर्टात तुम्ही जरी तरी ई ऑक्शन फॉर कंटॅमिनेटेड कार्गो म्हणून करपाक येता। आय थिंक आफ्टर दिस सीबीआय इन्व्हेस्टिगेशन हॅज स्टार्टेड, द नेक्स्ट स्टेप आनी काय उपाय आसतना, बट वी विल हॅव टू गो टू कोर्ट. इट्स ऑलरेडी मोर दॅन 45 days प्लस आय थिंक नाव सिन्स द वेसल इज देअर, गोइंग टू बी क्लोज टू 60 days. सो दॅट मीन्स this show of environment protection, pollution protection from the government side, MPT side, वो सगळो एक फेस वॉश. They do not really care. And who is going to be responsible for this? We have been saying for the last almost now more than a month we have been asking. Who is responsible in this vessel? सरकारान आपले हित लक्षात घेऊन या विषयाचेर आडनदर केल्ल्याचो आरोपय आपान केलो. It is just because of a few people who have got vested interest into this cargo, and because of this reason the entire government is also not even taking action and they are passing the ball. वो डिसेंबर म्हयनो आपण जाता फाल्यांच्यान आनी अजून पर्यंत ह्या डिसिजन कांयच जावना. तर बोटीचे अरे एटलिस्ट तुमी सांबाळून तरी दवरा की ती फुटपा जायना म्हणून. ताका इन्फ्लेटेबल घालून तरी ती लिफ्ट करून दवरपा जाताली, तेंय ना. नाफ्ता इज अ डेंजरस कार्गो आनी गव्हर्मेंटाक कांयच पडून गेल्लें ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. राजकीय उलथापालथ ही गोंय आनी गोंयकारां खातीर आतां नवी उरूंक ना, अशें शिवसेना म्हणटा. सत्ताधारी भाजपातले कितलेशेच आमदार असंतुश्ट आसात, अशें शिवसेनेचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष जितेश कामतीन सांगले. गोंयच्या राजकारणात कितेंय जावपाक शकता, अशें ताचें म्हणणें. महाराष्ट्रांतल्या शिवसेना फुडाऱ्यान गोंयच्या राजकारणा विशीं केल्ल्या वक्तव्या उपरांत गोंयान राजकीय भुंयकाप आयिल्लो. पूण भाजपा म्हणटा शिवसेना दिसा सपनां पळयता. शेनवाराय भाजपान पत्रकार परिशद घेवन तांची भुमिका स्पश्ट केली, पूण शिवसेना म्हणटा वेट अँड वॉच. शिवसेनेचो गोंय मुखेली संजय राऊत फुडल्या 10 दिसांत गोंया येवपाचो आसा. देखून कांय आमदार शिवसेनेच्या संपर्कात आशिल्ल्याचे शिवसेनेचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष जितेश कामतीन सांगले. आता सध्या जशें हांवें म्हणलां की गोवा फॉरवर्डाचे 3 आमदार हे आमचे बाब संजय राऊत हांकां मेळ्ळे. संजय राऊत साहेबान म्हाका फोनूय केलो. ताणें म्हाका सांगलें की फुडलें कितें आसा तें आमी गोंयांत येतकच सगळे बसून फुडलें ठरवया. आतां आपल्या संपर्कान थोडे आमदार आसात, आपूण येतकच तुका सगळ्यो गजाली स्पश्ट करता. एक 8-10 दिसांनी ते गोंयान येवपाचें आसा आनी मागीर तेच तुमकां सांगपाचें आसा की गोंयान सद्याक कितें सिच्युएशन चल्ल्या. MGPनूय आपले हे व्यक्त केला इच्छा, MGPकूय इच्छा आसा. आनी आतां अशें जाल्लें आसा की गोंयान आमी पळयत जाल्यार खंय तरी ओपोजिशन ज्यो पार्टी आसा ते कमी पडटा
कारण एका बरोबर जेन्ना एक व्हडलो धक्को बसलो म्हणजे हाज्या पयलीं तो भुकंपूच गोंयांत आयिल्लो जेन्ना 10चे 10 आमदार गेले एक म्हणजे 2/3 काँग्रेस पार्टी असून 2/3 आमदार गेले तोय एक व्हडलो भुकंपूच आशिल्लो ताजे उपरांत आतां खंय तरी ओपोजिशन कमी पडला म्हणून सगळ्यांक दिसता की आज एकत्र येवन हांचे फायट करची शिवसेना कोणा कडेन वचूं नाशिल्ली आमी आमचें काम चालूच आशिल्लें आज खंयच्या तरी एका पक्षान जाचे 3 MLA आसा जशें तुमी नंबर म्हणटा जाचे कडेन तो नंबर आसा ते आमकां अप्रोच जाल्या ते कितें तरी चिंतून जाले आसतले अप्रोच ते काय बेश्टेच जावना रुलींग पार्टीचे आमदार थोडे संपर्कान आसा जे असंतुश्ट आसा म्हणून हांवें सांगलें न्ही ना जाल्यार भाजपाक येदी व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाची गरज नाशिल्ली की आमचें सगळें सारकें आसा तांचें सारकें ना म्हणून तांकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली संपर्कान आसा थोडे जे असंतुश्ट आसा कारण BJPचे हांव म्हणिना कित्याक भाजप जे गोंयांत आसा पयलीं जे भाजप आशिल्ले ते मनोहर पर्रीकाराचे भाजप आशिल्ले म्हणजे भाजप न्ही ती मनोहर पर्रीकार पार्टी आशिल्ली आनी आज पार्टी आसा ती प्रमोद सावंत पार्टी आसा म्हाका दिसना खंय हांगा भाजपा आसा अशें आनी एक आमचो संजय रावत साहेब हाणें एक म्हणलें की चमत्कार जातलो कित्याक राजकीय चमत्कार हे गोंयानूच जाता आमी जर पूर्ण देशान पळयत जाल्यार अजून मेरेन राजकीय चमत्कार गोंयानूच चड जाल्ले आसा म्हणून गोंयच्या राजकारणात नथींग इज इम्पॉसिबल शिवसेनेचो मुखेली संजय रावतान गोंयच्या राजकारणा विशीं उक्तायल्ली शक्यताय उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान भायर आयली पळयात तो कितें म्हणटा तो आमी 10 जाण पळय गेल्ले आसात ते हांव सुद्दां स्वता 22 वर्सां रावन एक पक्षांक नॅशनल पार्टी भितर रावन 22 वर्सां नंतर आज जो प्रवेश केला तो दुसरी नॅशनल पार्टी केला आनी दुसरी नॅशनल पार्टी भितर करून ते परत आनी खंय विचार करपाचो प्रश्न येयना आनी हांवूच न्ही आमच्या 10 जाणांनी असो जो विचार केल्लो आसा आनी ते विचार करूनच आमी गेल्ले ते थंय गेले उपरांत परत फाटलो विचार करून आनी खंय वचपा खातीर न्हू आयज आमी 10 जाण आसात ते 10 जाणां बरोबर आनी ते 17 जाण सगळे आमी 27 जाण एक संघ आसात की आमची पार्टी भाजपा हांगा स्ट्रॉंग करप सीएमाचे हात बळकट करप आनी फुडली इलेक्शनाक 27 वयल्यान 30 गाठप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 30 पर्यंत व्हरप आज आमी 30 आसा कशें 27 आमी आसात 30 आमकां सपोर्ट करतात म्हणून आउट ऑफ 40 आमी 30 आसात फुडली पार्टी भाजपाचे 30 आसतली हो आमचो प्रयत्न आसतलो ऑल ऑफ अस आर व्हेरी वेल युनायटेड एंड थी कितें जालां महाराष्ट्रान हांगा जावपाची ते फक्त चिंत ना दे ओनली ड्रिमींग अबाउट इट दे कॅन बी ड्रिमींग डे ड्रिमींग नायट ड्रिमींग or whatever it is, but it will be only a nightmare. Nothing of that sort is going to happen in the state of Goa because our Honorable Chief Minister is well aligned with everybody. He is working almost round the clock and he'll ensure that our government, our Goa government, our BJP, our 27 will remain as it is and we will complete our 5th term and we'll, for the next election we'll be back again more stronger than before. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आणि म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार गोंयांत सरकार आणि विरोधी पक्ष म्हणटात तो प्रकारूच ना आसा ती 40 आमदारांची व्यावसायिक भागीदारी सत्तेचे नाटक रंगोवपा खातीर भाजपान विरोधी पक्ष फाडला आणि जे विरोधात उरल्यात ते तांचे स्लिपिंग पार्टनर हो आरोप केला आम आदमी पार्टीचो फुडारी एल्विस गोम्सान म्हादय बचाव आंदोलनान शुक्रारा फोंड्या निदर्शनां केली ह्या वेळार एल्विस गोम्स उलयतालो कर्नाटकान म्हादयचें उदक आपले वटेन वळयिल्ल्यान गोंयाचेर कितें परिणाम जावं येतात ते सांगपा खातीर म्हादय बचाव आंदोलनान फोंड्या जाहीर सभाय घेतली हे सभेत आंदोलनाचो निमंत्रक सुभाष वेलिंगकरूय उलयलो गोंय म्हणटा ते आतां सरकार उरूंक ना 40 आमदारांची एक बिझनेस पार्टनरशीप चलता 40 आमदारांची बिझनेस पार्टनरशीप चलता तातूंत रुलिंगान कमी पडटा ते एक्टीव मेंबर कमी आसले ऑपोजिशनांतल्यान घेवन आतां ते बरे एक्टीव मेंबर चड जाल्या आनी थोडे अशे उरले पळय ऑपोजिशनान ते स्लिपींग पार्टनर तांचे आनी हे एक्टीव पार्टनर अशें करून 40 बिझनेस चलयता हे बिझनेस चलयता आसतना मोदी कितें आयल्यार ते कुशीन उडोवपाक तेंची तयारी मागीर ते लायटीचो विशय आसूं एड्युकेशनाचो आसूं भलायकेचो आसूं आनी इवन म्हादयचो प्रश्न आसूं तांकां ते कांयच पडलेलें ना संकट वाडटलो तेन्ना तुमची आनी आमची भुरगीं हांगा उपाशी पडटलीं हेंच्यांनी सगळी आपली तयारी फॉरेनाक केल्ली आसा बरेचशे ते दुबय आपले पयशे घालता ही म्हाका खबर आसा तातूंतले थोडे जाण ते स्विस बँकांनी आसा तांचे थंय प्रॉपर्टी आसा हे सगळे आपले फॅमिलीक घेवन हांगा नाच जातले उरतले ते प्रॉब्लेम आनी आमी आमचो गोंयचो लोक म्हादयचो विशय सुटावत जातलो अशी आस्त हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलोन उक्तायली
हो विषय सुटावत जालो ना जाल्यार परतून एक फावट सगळे आमदार केंद्रीय मंत्र्याची भेट घेतले अशें ताचें म्हणणें. We will definitely ensure that this matter gets resolved. If not, we will all have to go. All the 40 MLAs will have to go and once again speak to the Honourable Minister. If need be, meet even the Honourable Prime Minister and ensure that the matter is resolved. म्हादयच्या उदकाचो एक थेंब लेगीत घुंवडावपाक दिवचो ना अशें सांगून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयकारांची दिशाभूल केल्या. गोवा सुरक्षा मंचाच्या युवा पंगडाचो अध्यक्ष नितीन फळदेसायान आरोप केला. म्हादय बचाव आंदोलनान डिसेंबराचे 2 तारखेर वास्को जाहीर सभेचें आयोजन केला. मुख्यमंत्री बावले सध्या एक बावले ते वयरसून जे सांगता ते करता. तो स्वताच्या तकलेन किंवा स्वता म्हणून कितें विशय हे करता. आत्तापर्यंत ज्या दिसा पासून ताणें खुर्ची आपली सांबाळ्या त्या दिसा पासून आयज पर्यंत आमी ते स्टेटमेंट पळयले किंवा तेजी आश्वासनां जी सगळी पळयली आमी ती सगळी फोल आसात. एकूय ताणें काम केल्लें अशें ना. पॉझिटिव्ह काम तेजें जाल्लें आसा अशें आत्ता पर्यंत आमकां दिसना. आनी त्यामुळे अशा प्रकारचो प्रेशर केंद्र सरकारचो जे आसूंक शकता. आनी त्यामुळे हे सगळे जे पत्रां आनी 10 दीस 15 दीस हे सगळे जे चल्लां पळय हे सगळे आमकां झुलोवपाक चल्लेलें आसा सगळें. पुणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक, म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नवीन उद्देजकांनी नव्या संधीचो लाव घेवन सकारात्मक दिश्टीन फुडें वचचें अशें सेल्स आनी मार्केटिंग सल्लोगार वॉल्टन व्हिएरान सांगलें. नाविन्य, कश्ट आनी सांघीक कामगिरी ही यशाची त्रिसूत्री आशिल्ल्याचें तो म्हणटा. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आनी गोवा मॅनेजमेंट असोसिएशनान शुक्रारा परिशदेचें आयोजन केल्लें. हे परिशदेंत व्हिएरा उलयलो. New entrepreneurs look at the bright side, look for opportunities rather than obstacles. There are plenty. Innovation is the key. Innovation, hard work and teamwork. That is the key. In India, much of the business is done in cash, small businesses, and that got disrupted with demonetization. That now is taking time to reverse and to come to its normal stage, and it will take some time. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतल्या निकोमेट कंपनीच्या कामगारांचेर मोठे संकश्ट आयला. फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन ह्या कामगारांक तांचो पगारच फारीक केलो ना. तशेंच तांचो PF लेगीत तांच्या खात्यांत घालूंक ना. देखून ही कंपनी दुसऱ्या एका मोठ्या कंपनीन ना जाल्यार सरकारान आपल्या ताब्यात घेवची अशी मागणी कामगारांनी केल्या. निकोमेट कंपनीचे कामगार सांगतात फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन तांकां पगारच फारीक केलो ना. हे विशीं चवकशी केल्या उपरांत कंपनीत 700 कोटी रुपयांचो घोटाळो जाल्ल्याचे तांच्या लक्षात आयले. कंपनीन बँकेची रिणां तशेंच सरकाराचे वेगवेगळे करूय फारीक करूंक नाशिल्ल्याचे कामगार म्हणटात. तेच बराबर कामगारांच्या PF खात्यात 100 कोटी रुपया घालपाचे आसात, पूण कंपनी बंद पडल्या. जेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा 700 कोटीचो घोटाळो जाला तेन्ना हें अशें एक आयकतकीर आमकां सामको एक धक्को बसता की बाबा PF भरले ना, तुगेले बँकेचे पयशे भरले ना, मागीर तुगेले आमगेलो पेमेंट टायमार मेळनाशिल्लो तेन्ना एक्स्ट्रा ड्युटी भरली ना अशें जेन्ना आयकलें काय ना तेन्ना सामको आमकां एक भितरल्यान मानसीकता त्रास जाता. तेन्ना हे अशे त्रास काडून समज आमी कितले दीस काडटाले. आतां 8 म्हयने जाले आमगेले हें पेमेंट ना कांय ना. तेन्ना ही कंपनी कोण तरी बऱ्या मनशान घेवन चलोवची, गव्हर्मेंटान घेवची ना जाल्यार कोण तरी बरे पार्टीन चलोवची. आनी आमकां हांगा कामगार आसा न्ही ते रस्त्यार पडिल्ले आसा ते आमकां खंय तरी आमकां एक सिंपती मेळोनी अशें हांव मागतां, गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. एक बँकेचो 350 करोड आनी कोणाले ते अडेचशे मागीर हेजे टॉपिक कोरियाचे पयशे दिवपा ते सगळे टोटल केल्यार 700 करोड सुमार एक घोटाळो जालो सो आमकां अशें दिसता पेपराचेर पळयल्या. RP म्हणून तो कोर्टान बसयल म्हणटा तो आमकां एवरी टायम सांगता की एस पॉलो जाताले म्हण अशें आतां पिरियड अशें 6 म्हयन्या म्हणलो कोश्टे हाडले म्हणलो आनी 3 म्हयने एक्सटेंड जाले म्हणलो आतां वर्स वयले अजून म्हणल्यार तो आमकां काय सांगना ना. आमकां पगार दितलो काय म्हणल्यार ते बी जालना. तेज्यान पगार आपूण ट्राय केलो म्हणटा तेज्यान जालना. तो फेल जाल्लो आसा.
एक्चुअली तो फेल जाल्लो आसा तेगेल कामासाठी ताका जे कामां नेमिले जे गव्हर्मेंटान आमच्यासाठी ते तो कामां फेल जाल्लो आसा की तेज्यान आमच्यासाठी काहीच केलं ना तेणी. आणि तो अक्षय चतुर्वेदी तो एकदम तो PF सोर्स आणि PF भरला पुरा PF खायले आणि त्याचा मालक आर बाबू तो बी फरार आसा बॉम्बे आते आमच्या वर्करांनी तो रस्त्यार हाडले आमकां आर वन ते अखिल चतुर्वेदी आणि आमचं युनियन असेल आम्ही बी सांगितलं अखिल सांगले आमचं PF एक्शन घेतलं युनियन आमकां PF एक्शन घेतलं ना आता आम्ही रस्त्यार येयले आहात. सध्या कंपनीचेर कोर्टात सुनावणी चालू आसा. कोर्टान कंपनीचेर प्रशासकाची नेमणूक केल्या. पळयात प्रशासक हे विशीं कितें सांगता तो. Because that, Will you give them some sir, I am just enabler as per provisions of the court. Second thing, law has taken care of all the situations and things are being carried out as per the court. I am officer appointed by Honorable NCAT. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो निकतोच समारोप जालो. गोंय मनरिजवण संस्थेन ह्या वर्सा लघुपट तयार करपाची सर्त घेतिल्ली. हे सर्तीचे पयले इनाम रॉंग ह्या लघुपटाक जाल्यार दुसरे इनाम कासा दे 373 ह्या लघुपटाक मेळ्ळे. उत्कृष्ट दिग्दर्शक म्हणून गुलराज जोशीचो भोवमान जालो. जाल्यार सोनिया दिनीज हिका उत्कृष्ट बायल कलाकार आणि श्रीराम शिवमोगाचो उत्कृष्ट दादलो कलाकार म्हणून भोवमान जालो. Best sound recording in second place we have the film Vitollo. Sameer Adkonkar and Nataraj Dalvi. And in the first place, the film The Conscience. Can I call Bhavesh Fulari to receive the award for Best Sound Recording? Best Background Music in second place, the film Malyevaili Kud. Under the best screenplay goes to Casa Desa 373, Vishal Babli Kawas. 3. Vishal best story, and in second place again we have the film Bitollo, Pankaj Karapurkar. For the first place, best editor and outsider, Akshay Anilar. First place award, best cinematography, Malyevaili Kud, Praveen Gadi. Casa Desa 373, Sonia Denise, best actor female, ladies and gentlemen. Okay, I guess somebody is picking up the award on her behalf. But congratulations to Sonia Denise, best actor female. In first place, for best direction, the film Wrong, Dr. Gururaj Joshi. Best direction under the state awards category, the film Wrong, Dr. Gururaj Joshi. The award for best director in second place for the film Casa Desa 373, Vishal Babli Gawas. Gentlemen, best direction award in second place, Casa Desa 373. And a round of applause once again as the film starts on for the Sanjay Center for Special Education. Watch the film. Thank you. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 10वो कला आणि साहित्य महोत्सव 5 ते 7 डिसेंबरा मजगती जातलो. नामनेचो लेखक हरीश त्रिवेदी आणि पत्रकार प्रिया रामाणी हांच्या हस्तुकी महोत्सवाचे उक्तावण जातले. गॅल्फ महोत्सवाचे उक्तावण 5 तारखेर जातले. आयोजन समितीचो वांगडी दामोदर मावजान हे विशीं अधिक माहिती दिली. They are almost on the verge of entering the 10th edition of Goa Art and Literature Festival. You have been probably witnessing
the earlier editions. And this year, the 10th edition, very proud that Goa Art and Literature Festival has grown both in size and in fame. Major change this year is like the first one, we have come back with the inaugural session at the ICG. Earlier, last year we held at Mecanis Paris, but this year it will be held at ICG itself. And this year we have 3 of the foremost writers coming to Goa specifically for this festival. One of them is Ivo de Figueiredo, and Ivo's book has been extremely well reviewed in Mint, and Hansdaso Indra Shekhar has reviewed it. It's considered a landmark new book and it's being launched here. Ivo's book is called A Stranger at My Table. He wrote it in Norwegian, so he's coming from Norway for this. It has been translated. There's also the outstanding new book by one of the bright young writers from Canada. His name is Derek Mascarenhas. His roots are in Kolval, and he is making his debut in India. And Sunita Perez da Costa, so he's coming from Canada. And Sunita Perez da Costa, who has been here before at GALF, but her book, which is called Saudades, which is about a Goan family in Angola, will also be featured here, along with the reviewer of it. And there's a very important review of her book, published in Australia. The reviewer's name is Sujata Fernandez. Her roots lie in Mangalore and obviously in Goa before that. All of these writers are coming from Canada, Norway and Australia to be here at the Goa Arts and Literature Festival, which I think adds to the level of homecoming. In addition to them, Jerry Pinto will be launching a new book, and we have people like Clarice Vaz is going to be launching an important book on Saligaon. Pantaleão Fernandes will be launching his bilingual book. We have some very significant moments in the context of Goa and Goan culture happening here. I think that it's another indication of kind of the significance of GALF. दोनापावलाच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सावय वेरेच्या अनंत देवाचो कालो शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या काल्या निमतान वेगवेगळ्या धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन केले. भाविक सुपारेच्यो माडयो घेवन नाचतात हे या काल्याचे खाशेलेपण. मार्गशीर्ष महिन्याच्या तृतीयेक हो कालो जाता. ह्या काल्यान एक वैशिष्ट्य म्हटल्यार सगळी माडयो घेवन नाचतात. म्हाका दिसता असो कालो आनी खंय पळोवपाक मेळपाचो ना. पयलींच्या काळान खंय केन्ना तरी देव आयलो म्हणून भाटवांतल्या लोकांक खूब आनंद जालो. त्या बरोबर तेणी कितें केलें, आपल्या हाताक कितें मेळटा तें घेवन ते नाचपाक सुरवात केली. कोण ढोल घेवन आयलो, कोण ताशे घेवन आयलो, कोण गितारी घेवन आयलो, कोण शिंग फुकूंक लागलो. आनी कांयच जाका मेळ्ळेना. तेणी कितें केलें, ते कुळागरान माडयो आशिल्ल्यो पळय, त्यो माडयो उखल्ल्यो आनी सगळे लागले नाचूंक. आनी तीच परंपरा घेवन तेच प्रथेन आज सुद्दां सगळे लोक तुमकां माडयो घेवन हांगा नाचता ते दिसतले. माडयो घेवन नाचता आसतना लोक तोंडान हरी रे माझ्या पांडुरंगा, सख्य हरी माझ्या पांडुरंगा, हरी रे माझ्या पांडुरंगा, सख्य हरी माझ्या पांडुरंगा, हरी रे माझ्या पांडुरंगा, सख्य हरी माझ्या पांडुरंगा अशें म्हणून तालार नाचतात. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.